हो इम्पॅक्ट असा मातसो तरी की एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी आयल्या की बाबा हो आपलो मतदार म्हणून आपण जो ग्रांटेड धरून चलतालो तो आपलोच काय घडये वचून आनी कितें वेगळें करत काय ही एक अनसर्टनिटी एंटायर पॉलिटिकल क्लासामध्ये आयल्या फक्त बीजेपी मध्ये न्ही. प्रमोद माझें दुसरें इलेक्शन हांव पयलीं हरोनूय जाणा बरोबर आनी पयल्या इलेक्शनाक हरता आसतना कसो फील जाता आनी लोकांची रिएक्शन्स कितें ही हांवें लागच्यान पळयल्या आनी तेज्या उपरांत जिखता आसतनाय बी त्या इलेक्शनाचो फील दनपारा उपरांत कसो येता होय हांवें जाणवला. तर ती सिद्धार्था कडेन पळयल्या उपरांत ही इज क्वायट कॉन्फिडन्स कसो आसा की ताका फील येयल्लो आसा की नक्कीच तो इलेक्शन जिखता आनी जें फ्रस्ट्रेशन जें आसा पळय न्हू हें फुर्तादाचेर थोडेशें दिसपाक लागलेलें आसा. कारण हांव म्हज्या स्वताच्या अनुभवा वयल्यान हें नक्कीच सांगूं शकता की ह्या पद्दतीत थोडोसो तापप लोकांचेर इरिटेट जावप ओके. सिद्धार्थ कूल आशिल्लो सद्गुरून म्हटला त्या प्रमाणे कार्यकर्त्यांनी थंय एक्सायटमेंट करप इट्स क्वायट पॉसिबल. इलेक्शनान सगळ्या बुथांचेर अशा पद्दतीचे वेगवेगळे इन्सिडंट्स जायत आसता आनी म्हाका दिसता ह्या कॉन्फिडन्साचेर उरलेले लोकांक भायर काडप किंवा लोक वोटिंगा पर्यंत व्हरप हें भाजपाक बऱ्यापैकी पणजेन शक्य आसा. एक ते वोटर्साक ग्रांटेड धरप ही गजाल बदलल्या फाटल्या 3-4 दिसां भितर. यू कॅनॉट टेक वोटर फॉर वोटर्साक ग्रांटेड केन्ना बीजेपीन धरूंक ना. फक्त वोटर्स आयडेंटिफाय केला. आमी वोटर्स ग्रांटेड केन्नाच धरिना हो मरे बीजेपीक मारतलोच ना. एक आयडेंटिफाय करपाची एक जी टॅक्नीक आसा बाबा हो वोटर जो आसा हो भाजपाक वोट करपी हो वोटर आसा काँग्रेसीक तो वोटर फाल्यां सकाळी आपाक वोट करूय शकता किंवा फाल्यां सकाळी इंडिपेंडंटाक वोट करूं शकता. दीस इज आयडेंटिफाय करपाची. कारण बूथ लेवल बूथ कार्यकर्त्याचो स्टडी आनी घराघरांत आसलेली तेजी वळख आनी तो ताका वळखता म्हणून सदांच भाजपाचो कार्यकर्ता सांगता की बाबा हें घर की पारंपारीक रित्या काँग्रेसीक मत मारिल्लें हे जे वोट्स जे आसा हें सदांच बदलत आसता. म्हणजे आयज ते हांगा आसा जाल्यार फाल्यां आनीक तरी कितें दिलें जाल्यार ताका बदलूं शकता किंवा तेजेर आनी कोणाचो इफेक्ट प्रभाव पडूंक शकता. हो बुथा वयलो स्टडी कार्यकर्त्याक आसता म्हणून कार्यकर्तो आयडेंटिफाय करता. आमी ग्रांटेड धरना. हाजेर एकूच म्हाका विचारून दिसता एज अ एकाडेमिशियन नॉट एज अ दिल्लीक तुम्ही 50 प्रमुख म्हणून एक पान एका प्रमुखा कडेन दिले आनी ताका ह्याच पद्दतीन आयडेंटिफाय करूंक लायले जाल्यार थंय ही पॉलिसी कित्याक जाली ना. हय दिल्लीत शक्य जालें ना. आमी म्हणटा बट तुमी पर्सेंटेज ऑफ वोटींग जर पळयत न्ही हांव 1% फक्त आमी कमी जाला. जर तुमी म्हटलें न्ही इफेक्ट कित्याक जालो ना 50 प्रमुखाचो. कारण एक लक्षात घेवपाक जाय की आपा कडेन येयल्ली वोटींग ही तशी भाजपा कडल्यान फक्त 1% वोटींग तेवटेन गेल्या. आयदर काँग्रेस किंवा बाकीची जी वोटींग जी आसली ती कंप्लीट स्वीप जाल्या. कदाचित आनी कितें तेंचें जर टायप बिवप आसलें जाल्यार तें म्हाका खबर ना. बट तें सरळ म्हणजे भाजपाक खंय तरी रोखपा खातीर केल्लें आसूं शकता. बट आमी थंयसर तशें नो डावट इन नंबर आमी 3 उरले आमी जिखूंक शकले ना हें आमी मान्य करता. आमचें आत्मचिंतन सुरू आसा त्या विशयाचेर. बट 1% वोटींग फक्त कमी जाल्या. म्हणजे वोटींग पर्सेंटेजीन तशें आमी फक्त 50 फेल गेले ना. 50 फेल गेले ना. तुमचो कॅन्डिडेट म्हणटा की ते पॅनिकी जाल्यात. प्रमोद बाब म्हणटा की ताजी बॉडी लँग्वेज पळोवन तुमी पॅनिकी जाल्यात. कोण जाला पॅनिकी? कोण पॅनिकी जाल्या ते हुश कोण घालताले ते सगळ्यांनी पॅनिकी पळयलें. जाल्या आनी खंयच्याय नॉर्मल मनशाक जर वचून एक ग्रुपान जर हुश घाली जाल्यार तो मनीस मातसो फ्रस्ट्रेट जातलोच. आनी हुश घालपाचो कल्चर हो सामको वेंडलिझम करपाचो कल्चर इनटॉलरन्स हेट्रेड ऑपरेशनाचो कल्चर हो भाजपान तांच्या नेतृत्वान सगळे कडेन दाखयला. देशाचो प्रधानमंत्री असलेले पद जे मनीस भोगता ताजे कडल्यान एक सोबेरिटी एक मॉरॅलिटी एक्सपेक्ट करता. तो वचून खंय तरी कॅम्पेनिंगा खातीर पर्सनल लेवलाचेर देंवता आनी बिलो द बेल्ट आमी जशें म्हणटात तशें एका ऑपोजिशन लिडराचेर अटॅक करता. पर्सनल अटॅक ताजे कम्युनिटी आनी हाजेर ताजेर. तेन्ना आमकां कळटा की तांची मानसिकता कितें आसा ती. आनी तीच मानसिकता आज बुथाचेर सुद्दां दाखयला. कित्याक सुरेन फुर्ताद इज अल्टिमेटली अ ह्युमन बींग ओनली. ही इज नॉट सम ताका कंप्युटर चिप घाल्लो मनीस न्हय की ताका कितें म्हणून गाडयो मार बाबा तूं मार आनी तो असो नॉर्मल उबी रावतलो. मनशाक राग येता. So don't comment about. But this is not a defeatist frustration. कित्याक जेन्ना तूं कॅन्डिडेटा कडेन तो डिस्कस करता आनी जशें आमकां रिपोर्ट आयले तो जेन्ना विश करपाक कॅन्डिडेटाक गेलो आनी ताका तुमी तुमच्या लोकांनी तुमचो स्ट्रॉंग होल्ड म्हणून ताका जर हुश घालीत कोणाक वायट दिसचें ना. 2 दीस फाटीं सिद्धार्थ कुंकळकार आमच्या ऑफिसान आयल्लो. हांव आसलो थंय जिदोर बाब आसलो फिलीप नेरी आसलो पक्षाचे सगळे सिनियर लिडर्स बसलेले आसले. आमी ताका बरो हात दिलो भितर आयलो आमच्या ऑफिसान. तो ताका आमी च्या कॉफी कितें हाडूंक दीस इज अवर कल्चर. दीस इज काँग्रेस कल्चर. सो वी डोंट हॅव दॅट कल्चर. हुश करून भायर घालप डिमॉरलायज करप हे म्हाका मान्य ना. हे म्हाका मान्य ना. कार्यकर्त्यांनी इलेक्शनाच्या उत्साहान थंयसर कितें केलां आसत. कारण काँग्रेस कल्चर कितें हें सगळ्या लोकांक खबर आसा. तुमच्या उत्साहान लोक दुखवतात. थंयसर आशिल्लो जो कार्यकर्तो आसा बिलकुल ना. तुमच्या उत्साहान म्हाका एक गजाल सांगात. हे इलेक्शन 2019 च्या 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 2019
जंय मनोहर पर्रीकार डायरेक्टली कॅन्डिडेट म्हणून ना अशें इलेक्शन तुमचें कितें वेगळेपण आसा आनी कितली चॅलेंज आशिल्ली की आपल्या कॅन्डिडेटाक ती एक्सेप्टेबिलिटी मेळोवन दिवपाक? व्हडलोसो काय चड एफर्ट्स घालचे पडूंक ना. जरी मनोहर भाई नासले कॅन्डिडेट म्हणून सुद्दां ह्या मतदारसंघाचेर त्यांचो प्रभाव उरलेलो आसा. आणि जेन्ना मनोहर भाईन सिद्धार्थाचें नांव घोशीत केलें, भाईन एक दोग तीग जाण कोण बाकीचे इंट्रस्टेड आशिल्ले तेंच्या कडेन विशय केल्या उपरांत आनी सिद्धार्थाचें नांव डिक्लेअर केल्या उपरांत पार्टीन खंयसरूच मात सुद्दां त्याच्या नांवाच्या बद्दल दुबाव उरूंक ना. सगळ्यांनी एक मतान त्या नांवाक सपोर्ट केलो आनी इट इज क्लियर केलें. अशें कांय नाशिल्लें की बाबा रस्सी खेच आशिल्ली ताका दुसऱ्याक दिवपाचो असो कांयच विशय नाशिल्लो. आनी भाईच्या प्रभावा सकयल सिद्धार्थ फायनलायजूय जालो आनी नक्कीच भाईन 20 वर्सां, कारण ज्या लोकांनी 20 वर्सां पयलीं पणजे पळयल्या आनी 20 वर्सां उपरांत जेन्ना आतां पळयता, कारण कितें केलां हें आतां सांगपाची गरज ना. कारण गेल्या 20 दिसाच्या प्रचारान म्हाका दिसता सगळ्या पणजेकारांकूय परत एकदां रिवायज जाला. कारण कितें जालां पणजेन फाटल्या 20 वर्सांक आनी कितें तितकें लोकांकूय खबर आसा. आनी आमी जेन्ना म्हणटा सुज्ञ मतदार आसा त्या खातीर बीजेपी खातीर कित्याक वोट करप हें त्या लोकांक खबर आसा आनी नक्कीच लोक ते वोट करतात. सदगुरू, जी एक्सेप्टेबिलिटी पर्रीकाराक आशिल्ली पणजेकारां मदीं ती मेळोवप फाटल्या ह्या 20 दिसाच्या प्रचारा भितर सिद्धार्थाक शक्य जालां? नाही, पर्रीकारान जेन्ना 1994 सालान इलेक्शन लढयलें तेन्ना मोगो भाजपची युती आशिल्ली. त्यामुळे पर्रीकाराक त्या टायमार खूप कठीण आशिल्लें 94 त्या युतीमुळे ताका सहज सोंपें गेले. त्यानंतर ताका मतदारसंघ इन अँड आउट कळपा लागलो. म्हणजे बीजेपीक जे क्रिश्चन मतं दिनाशिल्ले ते पणजे पर्रीकाराक मतं दिवपा लागले. कालच्या 2012च्या इलेक्शना पर्यंत तशेंच घडलां. सिद्धार्थाचे हे पयलेंच इलेक्शन आसा, त्यामुळे ताका वेळूय कमी मेळ्ळा. त्यामुळे ताका तितलो एक्सेप्ट करूं ना लोकांनी जितलो पर्रीकाराक एक्सेप्ट केलो. परंतु निवडणूक निकालांतल्यान कळून येतले, कदाचित आमचोय अंदाज चुकीचो आसूं शकता की ताका कितलो नेमको लोकांनी एक्सेप्ट केला. पण एक प्रचाराच्या काळान जर पळयलो तर भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते पर्रीकार बद्दल भाई भाई म्हणून जी क्रेज आशिल्ली ती इतक्या बेगीन हाका मेळची ना. ही स्वाभाविक आसा. तोच न्ही, ताच्या जाग्यार कोणूय आसल्यार ताका ती मेळपाची नाशिल्ली. त्यामुळे सिद्धार्थाक खूब एक्सेप्ट केला पर्रीकारा सारकोच अशें म्हणपाचें हे धाडस हांव करचो ना. पण पर्रीकारा नंतर 2005 साला पासून तो पर्रीकारा वांगडा फिरत आयला. ही ऑल्सो नोज इन अँड आउट पेंजीम सिटी अँड द कॉन्स्टिट्युएन्सी. त्यामुळे ताका कितें किशोर, कोणाक एक्सेप्टेबिलिटी पणजेकारां मदीं चड आहा एज अ कॅन्डिडेट? आय एम नॉट सेईंग एज अ MLA. म्हणटा तुमी जेन्ना मत मारता तेन्ना वेगवेगळे निकश असतात, पण एज अ कॅन्डिडेट ती सुरेंद्र फुर्तादाक एक पणजेकाराक चड लागींचो दिसता काय सिद्धार्थ चड लागींचो दिसता काय सेम दिसता? ना, सद्गुरू म्हणटा तशें जशें मनोहर पर्रीकाराक एक्सेप्टेबिलिटी आसली लोकांची तशी म्हाका ह्या दोनूय कॅन्डिडेटाच्या संदर्भात दिसना. कित्याक सुरेंद्र फुर्तादो हो पणजेकाराची खूप पणजेचोच मनीस असल्या कारणान आनी पणजे कडेन तेचो सुरवाती पासूनचो संबंध असल्या कारणान सुरेंद्र फुर्तादो हो आसा. पूण जशी सद्गुरू म्हणटा तशी भाई म्हणून एक जी वेगळी क्रेज आसली पणजेकारा भितर, जी एक वातावरण निर्मितीक जे पणजी म्हणजे भाई त्याच्या फुडें कांयच दिसनासलें. काँग्रेसचो प्रचारूय दिसनासलो आनी काँग्रेसचें कार्यय दिसनासलें अशी परिस्थिती जाताली. ती परिस्थिती आतां ना, तशी ना. सद्गुरू म्हणटा तसो सिद्धार्थ हो नवीनूच उमेदवार म्हणून, सिद्धार्थ जरी मनोहर पर्रीकारा बरोबर इतली वर्सां आसलो तरी एज अ कॅन्डिडेट म्हणून जी एक्सेप्टेबिलिटी जी जाय पडटा ती ह्या निवडणुकीक तशी ना. फक्त एक पक्षाचो तो उमेदवार आनी तेचे एक कांय पणजीच्या प्रमुख कार्यकर्त्या बरोबर त्याचे जे संबंध आसात तितल्या पुरती सध्या मर्यादित आसा ही गोष्ट. दोनूय कॅन्डिडेट तशा पद्दतीन एक्सेप्टेबल कॅन्डिडेट पणजेकारांचे अशें ना. एक पक्षाचे, एक भाजपचो आणि एक काँग्रेसचो इतल्याच मर्यादित आसा. सुनील, ही जी भायर सरल्यात लोक, तूं हो जो ट्रेंड 50% जाले पयलीं 5 वरां भितर, तूं कसो एनालायज करता की कित्या खातीर भायर सरल्यात, तांणी भायर काडल्यात? व्हेरी फ्रँकली एज अ पॉलिटिशियन हांव हो जो अकस्मात लोंडो भायर सरला कसो एनालायज करता? म्हाका तरी दिसता की जो लोक भायर सरल्या ते लोक एक डिसिसीव वोट करपाक भायर सरल्या. आनी एकाच गजालीचेर हांव प्रमोद बाबाक सहमत जाता, तो म्हणल्यार लास्ट 20 वर्साचे जे हांगासले लोकल आमदाराचे परफॉर्मन्स असले ते लोकांनी पळयला. तांणी म्हणला कित्याक प्रुडंटाचे गेटींच्यान भायर सरतानाच दिसता परफॉर्मन्स. मातसो फुडें वचत जाल्यार तो गार्बेज ग्राउंडार परफॉर्मन्स दिसता. तूं सिटी भर भोंवत जाल्यार खूब जाग्यार परफॉर्मन्स दिसता. सो लोक दुखवल्या आनी लोक पणजे खातीर भायर सरल्या. म्हाका तरी दिसना की अमको खंयचो मनशा खातीर, कित्याक लोकांक पणजे वाटोवपा खातीर लोकांनी डिसायड केला मात तरी जर बदल सुद्दां जर जावपाक जाय, बेजीक एम्युनिटीज कितें आसा ते लोकांक व्हडले सोफिस्टिकेटेड कांय नाका जाल्यार कितें तरी हांगा बदल जावपाक जाय हे विचार करून लोक भायर सरले. तूं कसो पळयता हो जो 50%चो वोटर टर्नआउट दनपार मेरेन जाला,
what is your analysis? That BJP has succeeded in getting their organization on the ground and getting their voters out, or there is a message coming for BJP? ना ते फायनल पर्संटेज कळटले मेसेज आसा काय ना ती, बिकॉज 50% इज नॉट अनयुजुअल. मे बी BJP हॅज सक्सिडेड तांचे सगळे वोटर भायर काडपाक, पूण 60 to 70 जालो जाल्यार आय थिंक देर वील बी नो सरप्रायजीस. 70च्या वयर पावलो जाल्यार दॅट कूड बी दॅट दिल्ली इफेक्ट वेर पीपल हू आर नॉट तितले पॉलिटिकल आशिल्ले, दे वॉन्ट टू एक्सरसायज दॅट फ्रँचायज. आतां पयलीं वोटींग म्हळ्यार लोकांक वाज येतालो, पूण आज बिकॉज ऑफ आम आदमी पार्टी आनी एस्पेशली पयलींची विक्ट्री जावन लोकांक दिसता बाबा आपलो एक मत आसा तो सामको म्हत्वाचो आसा, म्हणून लोक येतात भायर चड. मांगेराव, तुम्ही कशी पळयता 50% कडेन? इट इज द सक्सेस ऑफ देअर ऑर्गनायझेशनल स्किल्स और देर इज अ मेसेज कमिंग देअर वे? आय विल गो एज अन इंडिपेंडंट. तुम्ही ADR म्हणून या पळयता तुमचे कडेन. हय. आता तुका खरें सांगपाचें म्हळ्यार हय. म्हाका किंवा म्हज्या घरान 4 कॅन्डिडेटा पैकी एकटोय पावूना. सो आय हॅव नॉट बीन कॉन्टॅक्टेड बाय एनीबडी. तुम्ही सामके इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडंटच जाला. आता मे बी दे हॅव ऑलरेडी थॉट की हांव खंय तरी दितलो अशें तांणी ठरयलें. प्रत्येकाक दिसला तुमकां ग्रांटेड धरला आसतलो. ग्रांटेड बरें आहा. पण म्हजे भशेनच अशें आमी आतां सकाळचे आमी 40-45 जाण बरोबर आमी भोंवता, तातूंतले ऑलमोस्ट 50% हॅव नॉट बीन कॉन्टॅक्टेड बाय एनी कॅन्डिडेट. We all came with our families to vote there, to cast our vote as our moral duty, our constitutional duty. तुम्ही सांगतात की जो क्राऊड भायर सरला, इट इज बियॉन्ड बीजेपी ऑर्गनायझेशनल स्किल्स ऑल्सो. एब्सोल्युटली रायट, एब्सोल्युटली रायट. आनी दुसरें कितें आसा, तुमी आतां म्हळें न्ही मनोहर पर्रीकर, त्या मनशा बद्दल एक लोकांक आशिल्लें की बाबा हो असेंब्लीन जाय, कित्याक ही हॅड दॅट ऑरिटरी स्किल्स, ही हॅड दॅट पॉवर ऑफ पुटिंग इट अक्रॉस, ऑल दॅट थिंग वॉज देर. सी बाकीचे सगळे कितलेय जरी आमी म्हळें ताजे तो वेदर यू लायक हिम और यू डोंट लायक हिम, यू कांट यू हेट हिम, यू कांट इग्नोर हिम. That was the thing, and that is why people came out across. With Manohar Parrikar, either you are voting for a chief minister or leader of opposition. It is that clear. That clear. Yeah. You are not voting just for a MLA. No, people of Panjim wanted him in the assembly. Yes. This was the thing, which is not so today.